मोगाच्या बाबा भणीनो, आज ही दोन्ही उतरां जी आमी चिन्न आयकल्ल्यांत ती आमकां एक खास संदेश दितात आनी तो म्हणजे देव आमकां केदीच सांडिना. देव आमचो आसरो सदां काळ. पूण आमी भावार्थान ताका उलो मारूंक जाय आनी अशें केल्यार देव आमकां पावता. आमी आयकलां पयले वाचपान पातशा जकराया निमाणें ताचे दीस संवसार सोडूंक लागीं पावलोलेत. तो बरो मनीस आसलो, केन्ना वायट करूंक ना. ह्या वेळार तो देवाक उलो मागता मागणी करून आनी देव ताचे मागणें आयकता आनी ताका आनीक वर्सां ह्या संवसारान काडूंक दिता. खरेंच देव भावार्थ्यांक बरे मनशांक केदी सांडिना. आमकां कसलेंय कोस दूख आसूं देव सदांच आमकां एक कोस सोंसूंक आदार दिता. आमी आयकलां दुसरें वाचपाक शीस भुकेल्ले पूण दीस आसलो सोनवार आनी जुदे लोक हो सोनवार मानताले कसलेंच काम करूंक नजो. पूण हे शीस कसलें काम करताले जायत ताणें कोणशे मोडले आनी ते हातान घासून खावंक लागले. म्हणजे हातान घासप एक काम अशें फारिजी धर्मशास्त्री मानताले. पूण जेजू तांकां आसरो दिता, तांचो बाजू घेता हे भाशेन म्हणटा दोनी हांव ह्या सगळ्या कायद्यांचो वडील व्हडलो मनशाक नाका तुमचे भेटोवण्यो मनशाक जाय दया. खरेंच आमकां सगल्यांक दया जाय, न्ही फकत देवाची पूण एकामेकाची. ही खास देणी जावन आमकां दिवंक आज ह्या मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया.